Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. नमस्कार, हांव तुषार गोवेकर, द्रवरूप ह्या संस्थेचो एक फाउंडर मेंबर आणि आयज जागतीक बायोडायवर्सिटी दीस आसा। ह्या दिसा निमित्त द्रवरूप ह्या संघटनेन जवळ जवळ 75 झाडां लावपाक सुरवात केल्ली आसा। आमचे मेंबर हांगा सकाळच्यान येवन ही झाडां लावप सुरवात केल्ली आसा। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जो हो मांद्रेम जुनसवाडा हो पठार आसा, ह्या पठाराचेर गेली 10 वर्सां आमी ही झाडां लायत आसा आणि गेल्या 10 वर्सांक आमी जवळ जवळ 10,000 झाडां लावन ती जगोवन तिचं संवर्धन केलेलें आसा। पण एक गोष्ट जाल्या गेल्या एक विकान की हांगासर एक आग लागपाची प्रकार जाला आणि ही झाडां आमची ऑलमोस्ट 8 ते 9,000 झाडां हितून जळोवन गेल्लेली आसा। हे इतले जावन सुद्दां आमी एक भितरल्यान पॉझिटिव्हिटी घेवन नवीन प्रकारान नवीन जोमान आयच्या ह्या दिसा ती झाडां लावपाचें आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा आणि येता त्या संपूर्ण मॉन्सून सिजनान आमी जवळ जवळ 5,000 झाडां लावपाचे उद्देश घेतलेले आसा। हांव गोंयच्या जनतेक आणि जे सोशल वर्क आणि सोशल NGO आसा हांकां सांगता की ह्या उपक्रमान आणि ह्या प्रोग्रामान तुमी आमच्या सहभागी जावन आणि येता त्या 5 जुनान आमी एक उत्सव सुरू करता झाडां लावपाचें, तितून तुमी प्रोग्रामान ह्या पार्टिसिपेट जावपाचें अशें हांव तुमचे कडेन एक कितें म्हणटा तें आमी निवेदन करता। आणि हांव गव्हर्मेंटाक आणि बायोडायवर्सिटी बोर्डाकय हें करता की येता त्या काळान ह्यो पठार आसा, हे झाडाचो दोंगर आसा, ही कांय तरी झाडांतली ही जागा ही गव्हर्मेंटान रिजर्व करून ही झाडां खातीर रिजर्व करपाची अशें हांव गव्हर्मेंटाक एक निवेदन करता। नमस्कार, माझं नाव प्रणव दिलीप मेहतर। मी हयसून 5वेच्यान झाडां लायतोय आणि आयज हयसर लायता 5 वर्सां जालीं हयसर आमी झाडां लायतो। पूण ते दिसा हयसर आग लागान सगळीं झाडां जळ्ळीं, आमकां खूब वायट दिसलां। पूण आमी परत झाडां लायतलो। 5 तारखेच्यान आमी झाडां लावपाक सुरू करतलो। त्या दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा। मी सगळ्यांक मागता तुमी हयसर येवन आमकां मदत करपाची आणि झाडां लावपाची। धन्यवाद। मी तुमकां पयलीं सगळ्यांक फाटलीं 7 वर्सां जालो आमी हयसर सद्दिना येवन झाडां लायतो। तेंकां मेंटेनन्स करतो। पूण तुमी दिसांक शकता की हयसर ही आग लागान ती जळान गेल्लेली आसत। सो येत्या एनवायरमेंट डे तो 5 तारखेक आमी सेलिब्रेट करतलो। तेन्ना हांव सगळ्यांक मागता की तुमी हांगा येवन ती परत लावपाक आमकां मदत करपाची। धन्यवाद। नमस्कार, सगळ्यांक जैवी विविधता दिसाचे शुभेच्छा। मी रुद्रेश उत्तम भामल, द्रवरूप संस्थेचो अध्यक्ष। ट्री ऑफ होप म्हणून एक ल्हानसो इनिशिएटिव्ह मांद्रे गांवान 2017 सालापासून चालू आसा। मांद्रे गांवांतले काही समविचारी युवक एका थंय येवन जुनसवाडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचा जो उद्यान आसा, गार्डन आसा, त्याच्या वयल्या पठाराचेर त्या डोंगराचेर झाडां लावून तो डोंगर परत हिरवो करपाची एक जबाबदारी आमी घेतलेली। आणि तेचे खातीर 20 मे 2018 दिसा मांद्रे पंचायतीच्या ग्रामसभेन रिझॉल्युशन घेवन ठराव घेवन ही झाडां लावपाक आमी सुरवात केल्ली। आयज जवळपास 5.5 वर्साच्या कालावधीन आमी ह्या पठाराचेर 10,000 पेक्षा अधिक झाडां लायिल्ली आणि गेल्या वर्सा आमी मोजणी केल्ली, तेतून 8,000 झाडां ही आमकां सर्वायव जाल्ली दिसत येत। पण 17 मे 2022 तारखे दिसा ह्या पठाराचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचा जो सबस्टेशन येता, त्या सबस्टेशनाची जागा साफ करपा खातीर म्हणून अरविंदा इलेक्ट्रिकल्स प्रायवेट लिमिटेडचे वतीन काही कामगार येयले आणि त्यांच्यानी काही झाडां ही बेकायदेशीर रिती कातरली। जर मार्किंग बघूंक गेलो तर त्या मार्किंगे भायली झाडां सुद्धा जी 3 मीटर 3.5 मिटरा वयर असली ती झाडां सुद्धा तेंच्यांनी कातरली, जी कातरपा खातीर तेंचे कडेन कांयच परवानगी कांयच कागदपत्र व्यवहार नासलो।
आणि आयज आमी 22 मे म्हणजे 17 मे ते 22 मे एकूण 5 दीस जाल्ले आसात, तरी आसतना हेचेर काय औपचारीकरित्या कांयच कारवाई जाल्ली ना. तुम्ही जर हो पठार बघशात जाल्यार ह्या पठाराचेर लायिल्ल्या झाडांचो विध्वंस जाल्लो तुमकां दिसतलो. वायट इतकेंच दिसता की ल्हान ल्हान भुरग्यांनी कोणाच्या मदती शिवाय घेवन ही झाडां लावन जगयल्यात. 5-5.5 वर्सां सातत्यान आपल्या घामाचं पाणी करून त्या झाडांक शिंपन ती झाडां जगयल्ली आसात. ही झाडां एक 3-4 फुटाचीच जावपा खातीर एक 5 वर्सांचो कालावधी लागला, कारण ही खूप खर अशी दर्याक एक्सपोज्ड एरिया असल्या कारणान वाऱ्या खातीर ही झाडां बेगीन वाडनच ना. तेच्या खातीर खूप परिश्रम करून ही झाडां वाडयल्ली. तुमचे म्हाज्या फाटल्यान जो हो एक बोर्ड दिसता, हो सुदैवान हो बोर्ड वाचवला. हो शिवांश आसा. शिवांशाचो पहिल्या बर्थडे दिसा, पहिल्या वाडदिवसा दिसा हे 1-2 फुटाचं झाड लायिल्ला. आयज जवळपास 6 फूट 7 फूट झाड जाल्लं दिसता. अशीच आमचे ल्हान ल्हान भुरगे गांवांतले येवन आपल्या बर्थडे दिसा किंवा काय विशेष दीस आसता, एक ओकेजन आसता, त्या वेळार येवन ह्या पठाराचेर झाडां लावन एक बरो संदेश जगा पर्यंत पावयता. आयज प्रदूषण वाडला, पाण्याची कमतरता भासता, ह्या सगळ्याचेर तोडगो म्हणून ही नवीन पिढी फुडें सरता. तांकां प्रोत्साहनाची गरज आसा. अशा आगी लागप किंवा अशा बेजबाबदारपणे जर आमचो समाज वागपाक लागलो जाल्यार ही जी नवीन पिढी एक पॉझिटिव्ह संदेश घेवन एक नव्या उमेदीन जिद्दीन जर ह्या बरं काम करता, तेंची खंय तरी उमेद मारली गेली वयता. खातीर आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतली, कित्याक ही 5,000-8,000 झाडां लावप हे 1-2 मनशांचं काम न्हू. हेचे खातीर सगळ्या समाजाची मदत लागतली. हो जो उपक्रम चल्ला हो धवरूकचोच उपक्रम न्हू, तर हो हे संबंध गांवाचो उपक्रम आसा आणि अख्ख्या गोव्या खातीर एक आदर्श ठरपी असो उपक्रम आसा. तुमचे कडेन एकच मागणी करतो की येत्या 5 जुनाक आमकां तुमचं सहकार्य जाय. तुम्ही येवन तुमची उपस्थिती जावन झाडां लावपाक आणि तेंचं जतन करपाक आमकां मदत करपाची. धन्यवाद.